प्रकाश जावडेकरांनी जे रिएक्शन आहा की मुख्यमंत्र्याक ताणें बोट दाखयलो, प्रश्न आहा तो म्हादयचो मुख्यमंत्री आन्सर करतलो, हाजेर क्लियर कट दिसता की सेंटर हॅज टेकन गोवा फॉर ग्रांटेड. जे मंत्र्यान गोंयचो घात केलो म्हादयचेर, जे मंत्र्यान गोंयचेर घात केलो तो आज घातकी मंत्री नवें नाटक सुरवात करता. नवें नाटक म्हणटा टू पास द बक. आनी म्हाका दिसता की सेंट्रल गव्हर्मेंट गोंयाक कंप्लिटली गोंयाक टेकन फॉर ग्रांटेड घेतिल्लें आसा आनी खंयचे इश्यूचेर घेतलां, उदकाचे इश्यूचेर. जें उदक म्हळ्यार उदका खातीर गोंयकारांक पातिशेर करपाक सेंट्रल गव्हर्मेंट सोदता हें आज क्लियर कट धडधडीत ओपन जाल्लें आहा. आनी हो जो प्रकाश जावडेकर आहा हाणेंच तें मोल्या झाडां कापपाक परमिशन दिल्लें आहा, हाणेंच म्हादय डायवर्ट करपाक परमिशन दिल्लें आहा. म्हणटकर हो खरो गोंयाक सगळ्यांत व्हडलो घातकी की गोंयचो सरकार सिरियस ना. प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळो मुख्यमंत्री म्हणटालो म्हादय म्हणटा आपल्या आवय परस चड व्हडली म्हणून. आवय परस चड व्हडली वस्तीचे इशू प्रधानमंत्र्या कडेन तो रेजूच करना आनी कितें म्हणल्यार मायनींग सुरवात करूंक सोदता. जे इलिगल मायनिंगान ताजो इंट्रस्ट आहा हें सगळ्या जगाक खबर आहा. म्हणटकर अशें म्हाका दिसता की वी आर बीन सोल्ड आउट ना आनी आमकां गोंयाक दिल्लीन कांयच सोडलें ना. आमच्या आदवोगादांक पसून होल्ड ना. पयलीं आमच्या आदवोगाद पसून गोंयकार काळजाचे ना, गोंयकारवादी शक्ती गोंय दिल्लीन वचून ना. आमी नवे आदवोगाद घेतल्या जे आदवोगादाक पडूनच वचूंक ना. दे डोंट असोसिएट, दे डोंट इवन नो वॉट इज म्हादय. असले इश्यूचेर आमी फुडलें इलेक्शन दवरूं येता. असले इश्यूचेर इलेक्शनूच न्ही, सगळीं गोंयचे लोक जे एंटी म्हादय एजिटेशनान आशिल्ले आमी पसून कोर्टान गेल्ले. प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवा म्हणून आहा, सगळ्यांनी एक जावचें, सगळ्यो ऑपोजिशन पार्टी एक जावच्यो. हे इश्यूचेर सरकाराक एक्सपोज करून सरकार वडोवपाची गरज आहा. नाजाल्यार गोंयचो फुडार काबार, गोंयचो एनवायरमेंट काबार, गोंयचे आमची शेती काबार आनी आमी गोंयकार उदकाक पातिशेर करून म्हणटले आनी हें करूंक सेंटर सोदता. हें आज क्लियर जाल्लें आहा. आनी जावडेकरान प्रमोद सावंताक बोट दाखोवन सगळ्यांनी आतां प्रमोद सावंताकूच बोट दाखोवचें पडटलें. आनी प्रमोद सावंत आतां जापसालदार, ही इज आन्सरेबल टू द पीपल ऑफ गोवा बिकॉज हीज ओन बॉस हॅज पॉयंटेड आउट टू हिम. सो माय ultimatum to the Chief Minister is within 2 days he comes clear on what is his plan of action, because his own department, his own government has clarified, has certified that diversion has taken place completely. आता जे उदक गोंयांत येता तो व्हाळ कसो येता, इतलो रिकॉर्ड पावस पडटना पसून उदक असो व्हाळ कसो येता, दूधसागर पसून कमी जावपाक लागला अशें थंयचे स्थानीक लोक आनी एनवायरमेंटलिस्ट उलोवंक लागिल्ले आहा.